WRD मंत्री पालयेकारान शिवोले EDMs नाका म्हूण इश्यू केला। गोयचे टुरिजमाक EDM उपकरणात सनबर्नात ड्रग्सांचो वायट अणभव आयला। सरकाराक तोपी घालतल्यांक आपूण शिवोले EDM करपाक दिवचो ना म्हूण WRD मंत्री विनोद पालयेकार सांगता। गोंयांत खंय दर्जेदार टुरिस्ट हाडपी पॉलिसी जाय, मात पेडणेचो मंत्री आमदार टुरिजम मिनिस्टर बाबूची पॉलिसी पळयात। ताचे टुरिजम EDM शिवाय जायना। आम्ही अजून कोणाक काय दिवूकच ना, कोणी काय अजून मागूच ना, आमच्याकडे प्रपोजलय कोणाला येऊ ना। पण आमकां जे पैसे दिवपाक जाय तेंची रिकवरी मात्र हांवें करपाक मुवमेंट केला आनी तो करतलो। तो रिकवरी पैसे आयल्या शिवाय आमी कोणाकच परमिशना भितर भानगडीन आमी पडपाना। आनी परमिशन जे कोणाक आमी दितले ते ड्रग्स मुक्त परमिशन। ड्रग्स ते भितर समज इव्हेंटा भितर आमी दिवचे ना। आमकां तसले ड्रग्स वाले टुरिस्टय नाका, ड्रग्स वाले धंदेवाले नाका, ड्रग्स वाले सेक वाले नाका, जंय धंदो चलतात ते हॉटेल वाले नाका। आमकां खंयचो इव्हेंट येता तो गोंयकाराची संस्कृती, गोंयकाराचे कल्चर सांबाळून समज तो मुखार वयता, तेका आमचो सपोर्ट आसा। EDMाक लागून गोंयाक प्रसिद्धी मेळटा, दर्जेदार टुरिस्ट येता। डिसेंबरात टुरिस्ट प्रचंड वाडटा म्हूण टुरिजम मिनिस्टरान विधानसभेत नेटान आर्ग्युमेंट घाल्लो। EDMाचेर गोंय सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत 20 कोटी 46 लाख जोडल्यात। हॉटेलवाले, टॅक्सीवाले आनी थळावे EDMांचेर जोडटात खरे, मात हेच EDM वाले सरकाराक 7 कोटींची तोपी घालून गोंयच्यान गेल्यात। EDMाचे गोंयाक खंय बरेच फायदे जातात, टुरिजम मिनिस्टराचो असेंब्लीतलो आर्ग्युमेंट। EDMाक लागून टुरिस्ट वाडटा, चड करून म्युझिक कॉन्सर्ट फॅन टुरिस्ट येता। EDMांचेर सरकार, हॉटेलवाले, टॅक्सीवाले, थळावे जोडटात। EDMाक लागून गोंय पॉप्युलर जाता, दर्जेदार टुरिस्ट वाडटा। EDMांचेर 5 वर्सांत सरकारान 21 कोटी जोडल्यात। सरकारान EDMांचेर जोडले 20 कोटी 46 लाख। कमर्शियल टॅक्स खात्यान जोडले 9 कोटी 45 लाख। पंचायतींनी जोडले 8 लाख 95 हजार। GCZMन जोडले 9 लाख 40 हजार। एक्सायजान जोडले 1 कोटी। पुलिशेन जोडले 2 कोटी 20 लाख। टुरिजम खात्यान जोडले 7 कोटी 61 लाख। ह्याच EDMांनी गोंय सरकाराक कशी तोपी घाल्या पळयात। सुपरसॉनिक आनी सनबर्न EDM कंपन्यो फाटल्या 5 वर्सांचे पुलिशेचे आनी कमर्शियल टॅक्साचे मेळून 7 कोटी दिवपाचे आसात। सध्या तरी सरकाराक 7 कोटींची तोपी। सनबर्न पुलिशेक 1 कोटी 75 लाख दिवपाचे आसा। कमर्शियल टॅक्साक 2 कोटी 18 लाख दिवपाचे आसा। सुपरसॉनिक पुलिशेक 48 लाख 47 हजार दिवपाचे आसा। कमर्शियल टॅक्साचे 2 कोटी 40 लाख दिवपाचे आसा। दोगांचे मेळून सरकाराक 6 कोटी 82 लाख येणे। EDM आयिल्ल्यांक खंय डिसेंबर म्हयन्यांत टुरिस्ट वाडल्यात। 2012 डिसेंबरात 4.5 लाख टुरिस्टांचो आंकडो 2016 वर्सात डिसेंबरात 10 लाख 95 हजारांचेर पावला। टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा EDM येतले, मात ड्रग्स आसचे ना हाची खात्री सरकार करतलो। टुरिजम मिनिस्टराचे पॉलिसीचेर आमी पालयेकाराक विचारले। म्हजो हाका प्रखर विरोध आसा, कित्याक ह्या मनुश्यान हो जो हरेंद्र सिंग आसा, ह्या मनुश्यान सरकाराक करोडो रुपयांक ठकयल्ले आसा। ताजी थकबाकी आसा, जवळ जवळ 5 कोटी 4.5 कोटी येणे बाकी आसा। अशा तरेच्यो ज्या जाग्यार दुर्घटना जातात, अंमली पदार्थाचे सेवन ज्या जाग्यार जाता, आणि मुख्य म्हणजे तो थकबाकीदार आसा ह्या सरकारचो, आणि अशा मनशाक निदान हांव शिवोलेन तरी असो इव्हेंट करपाक दिवचो ना। म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो प्रखर विरोध आसा ह्या हो इव्हेंट येवपाक। आताच हांवें काल पयर आमी पण इन प्रिंसिपल आमी एक्सेप्ट केला गुजरातचो, आनी तोय हेच्या आमच्या पालयेकाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर। पालयेकारांक खबर आहा काय ना म्हाका खबर ना, पण ऑलरेडी आमी एक्सेप्ट केला गुजरातचो आमचे इव्हेंट तो पास केला पण इन प्रिंसिपल। पण आमचे रूल्स रेग्युलेशन ताका समज सारखे बसता आनी ड्रग्स मुक्त आसी जाल्यार आमी ताका दितले, नाल्यार आमी दिवची ना। तरी हे केलं की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपण पालयेकार हा तेजी आपूण तो मंत्री हा गोंयचो, एकच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो हे मंत्री न्ही, सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो मंत्री म्हणून बाबा तेजे थंय कितें नाका जाल्यार गोंयान खंयच नाका हें म्हणपाक ताका रायट ना। EDM म्हणटे आमकां गोंयान जाय,
विनोद पालेकराले कितें मत म्हाका कळना, मागे तर पर्सनल मत की ईडीएम म्हणटे गोंयांत जाय पूण सनबर्न सुद्दां फाल्यां आमी दिल सुद्दां जाल्यार थंय ड्रग्स तसले आसल्यार आमी दिवचेच ना, आमी थंय स्ट्रीक आसतले. शिवोलचे ड्रग्स नितळ करात म्हूण पयलीं शिवोलेच्या WRD मिनिस्टरान पुलिसांक कामाक लायले. आतां टुरिझम खात्याक कामाक लावपाची तयारी केल्या. बीच बेल्टात टुरिझमाची लायन बदलता काय WRD मंत्र्याची लायन तें इयर एंडाकूच कळपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.